Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गोंय सरकाराचो एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जाहीर 10,000 तरणाट्यांक सन वर्सभर काम मानधन वर्सा उपरांत सर्टिफिकेट वर्ल्ड स्किल दिसा 5,000 तरणाट्यांक खाजगी आस्थापनांनी तशेंच 5,000 जाणांक सरकारी खात्यांनी आस्पावन घेवपाचो सरकाराचो प्लान. एके सायडींतल्यान गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांनी त्या सायटीचेर स्किल डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टलाचेर आपलें रजिस्ट्रेशन करचें. दुसरे सायडींतल्यान गोंयांतल्यो सगळ्यो प्रायवेट सेक्टरांतल्यो सगळ्यो कंपनी इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची सगळी डिपार्टमेंट्स ही रजिस्ट्रेशन करतली आनी मॅच करून त्या सगळ्या जाणांचो 1 वर्साचो एप्रेंटिसशीप कॉन्ट्रॅक्ट हो सायन करतले. आमचे स्किल डेव्हलपमेंट जनरेट करतले आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट आमी दोगांयच्या मदलो कॉन्ट्रॅक्ट त्या भुरग्याक हँड ओवर करतले. फ्रॉम द 15th of July टू 1 वर्सा खातीर तांणी एप्रेंटिसशीप म्हणून काम करपाक जाय. पयलेच फावटी आमी गोंय सरकारान 5,000+ एप्रेंटीस फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट इवन दो इंजिनियर्स म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट हातूंत जे इंजिनियर सुद्दां जे एप्रेंटिसशीप जॉयन जावपाची सगळ्या जाणांक संद आसा. इन्क्लुडींग म्हणजे MTS पासून ते सगळे ITI ज्या तरेचे जेच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन आसा ते स्किल्ड करचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. आमकां खात्री आसा की आमच्या सरकारी डिपार्टमेंटांनी कमीत कमी 5,000 पेक्षा प्लस एप्रेंटिसशीप आमी जॉयन करून घेतले. आमच्या बरोबर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे ज्यो पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितके आसात ते सगळे म्हणजे गोवा शिपयार्ड आसतलो MPTs आसतले हेय तेज्या बरोबर आमच्या बरोबर ह्या सेक्टरात जॉईन जातले. एप्रेंटिसशिपा खातीर मानधन रिवायज केला. मिनिमम स्टायफंड जो आमी म्हटला विच इज एन फ्रॉम द 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 विच इज अ मिनिमम. बट हांवें आत्तां जेन्ना डिस्कस केलें तेन्ना हो मिनिमम आसा. सगळ्यो प्रायवेट सेक्टरांतल्यो कंपनी हाज्या पेक्षा चड स्टायफंड वा म्हणजे अप टू द 20,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम बऱ्योचश्यो प्रायवेट कंपनी तोय स्टायफंड दिता. हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो तांकां रिफंड म्हणजे 2,500 फॉर द एम्प्लॉयर्स हो तांकां मेळटा डायरेक्टली. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इन प्रायवेट सेक्टरांतल्यान 1,500 DBT बेसिसाचेर आमी प्रायवेट सेक्टरान जे जॉयन जाता तांकां DBT बेसिसाचेर दिवपाचो विचार आसा. एप्रेंटिसशीप जो बरो काम करता पळय न्ही तेच्या कडेन जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जातली ऑटोमॅटिकली तो थंयसरूच एम्प्लॉय जातलो प्रायवेट सेक्टरान. वयल्यान प्रायवेट सेक्टरान ह्या एपॉयंटमेंटाची ऑपॉर्च्युनिटी चड आसता. तांचे म्हणजे जेन्ना आमच्या एग्रिगेटरां कडेन उलयला पळय न्हू तांचे म्हणल्यार 30 to 40% एप्रेंटिसशीप दे आर एम्प्लॉयींग द फूल टायम इन देर कंपनी. तेंची रिक्वायरमेंट ऑलवेज 30% रिक्वायरमेंट आसता. ते दुसऱ्या भुरग्याक कित्याक घेवंक वयतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.